जे प्रमाणे लोक आयज गरीब लोक जे त्रास काडटा आयज लोकांक जी स्किमी केलेली आसा गव्हर्मेंटान ते स्किमीचो बेनिफीट मेळना। आयज लोकांक एड्युकेशनल लोन मेळना, जे कोण शिकपाक सोदता तांकां लोन मेळना, एड्युकेशनल लोन DSS स्कीम तेजो बेनिफीट मेळना, आमचे गृह आधार तेजो बेनिफीट मेळना, लाडली लक्ष्मीची 2018 अजूनही पेंडिंग आसा, अजून तांकां ते पयशे मेळना। जेन्ना पब्लिकाक जो बेनिफीट मेळोंक जाय तो तांकां मेळना। हे राजभवन घेवन करतले कितें आमी? हो राजभवनाचो बेनिफीट कोणाक आसा? इतले सुंदर राजभवन आख्खे इंडियेक खंयसरूच आसपाना, ते सगळ्यांक बेस्ट राजभवन म्हणटा ते गोंयान आसा। इतले ब्युटिफूल थंयसर आनी सेकंड राजभवन येवपाची गरजूच ना। आनी तेवो बीन सेकंड राजभवनाचो फावंडेशन खंय त्याच प्रिमायसाच्या भितर घालता। म्हाका दिसना हेजे भितर कितें आसा, म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान खंय तरी परत हिडन एजेंडा आसा काय म्हणून। तो जो इतलो ब्युटिफूल आसा जंयसून आमकां आख्खो अरेबियन सी आख्खो पोर्ट थंयसून इतलो बरो व्यू आसा, तो खंयच्या तरी हॉटेलाकाराक दिवपाक सोदता, ते खंयच्या तरी इंडस्ट्रीक दिवपाक सोदता, कितें आसा हेच्या फाटल्यान आमकां खबर ना। सो हो राजभवनाचो सद्या प्रायोरिटी न्हू। राजभवन म्हणटा ते आमकां जाय जाल्यार फुडें केन्ना बांदपाक मेळटा। सद्या हांगा लोकांक बेनिफीट मेळोंक जाय। आयज लोक त्रासान पडलेले आसा, लोकांक पयलीं स्किमी दिया पावया, लोकांक DSS, लोकांक एड्युकेशनल लोन पयलीं कितें आतां स्कुलां स्टार्ट जावपाक लागलेले आसा, लोक एडमिशनाक लागून तरसता, पयशे नासल्या कारणान एड्युकेशन लोन मेळना कारणान नासल्या कारणान तांकां त्रास जावपाक लागले। सो ह्यो ज्यो लोकांची जे त्रास आसात तेजेर एटेन्शन चड दिवप। राजभवन इम्पॉर्टंट न्हू आमकां।